प्रशांत गावडे आमचे मित्र हांकां डेप्युटी माजी CM बाबू आजगांवकर ह्यांनी एक शब्द वापरलो फटींग म्हणा त्याचो निषेध करपाक आमी हांगा जमलेले आसात आणि तो आता भाशणां करून जायना भाशणां करपाची न्हू असो ताका आनी एक शब्द वापरलो। आता बाबू सुद्धा भाशणां पेडणे मतदारसंघान करता तो काय भाशणां करतना नोकरी दिता काय म्हणटा मतां ही भाशणां करून जायनात ना म्हणटा मागीर आमी ताका प्रश्न विचारता की तूं आतां जे कॉर्नर मिटिंगेक येता भाशणां करता तेन्ना तूं काडून बोल्सान दवरल्या नोकरे आतां तूं फटयता न्हू पळय बाबू आजगांवकर आमकां पेडणेकारान देव म्हणटा देव जर तूं म्हणटा जाल्यार 4.5 वर्सां खंय आसलो जशें इलेक्शन लागीं पावलें तसो तूं पेडण्यान एंट्री मारतशीच तूं लोकांक आमकां देवांक कितें कितें म्हणूंक लागले म्हणजे तूं पेडणेकारांक कितें कितें म्हणूंक लागलो न्हू सुरवात केले 4.5 वर्सां पेडणे बरें थंड आसले कोणाची किटकीट नासली पण हेणी पावल दवरचीनी सुरवात जाली की फटींग म्हणपाक सुरवात केली। आयज जर तूं देव म्हणटा देव कार्य म्हणटा ते आत्ताच वारयेक वचान येयले कोण तरी वारयेक वयता देवाचो खंयच्या तरी वाडदीस आसता तेका वयता जत्रा आसता तेन्ना खंय तरी घोटी भरतात म्हणजे हे वार्षिक चालू आसता खंय तरी वर्साक अडचण येयल्यारूच फुडल्या वर्सा जाता ती गजाल मागीर तूं 4.5 वर्सां देव जर म्हणटा जाल्यार खंय वयता खंय आसलो पेडणेकारांक सोडून गेल्लो आयज खंय तरी तुका याद दिली त्या देवांची तूं फक्त पळोवन गेलो न्हू। निषेधाचोच विशय आसा आमचो जो भाव प्रशांत जो काय बोललो ओके बोलला खरी गोष्ट आसा पण तेका प्रतिसाद म्हणून जो बाबून जो काय बोलला ते आयकतकच खंय तरी मनाक खंय तरी खंत आसता कित्याक कारण प्रशांत हो राजकारणात नवीन आहा भुरगो आसा मानूयेत की तेच्याकडून वेगवेगळे शब्द काहीतरी गेले असतील पण बाबू सारख्या मनशान ज्यांनी आज इतकी वर्षां मोठा राजकारण केला मोठो राजकीय लिडर तो तर अशा मनशा कडसून असे शब्द येवप म्हणजे त्यांनी आपली पत आपण घालून बसा अशी एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली। आता उदाहरणार्थ तुमकां सांगता काल दिल्लीक येदो मोठो घटना घडली ती जी भुरगीं आसली कॉलेजांतली भुरगीं आसली तेंच्यांनी नाका जाल्ल्यो गाळी म्हणजे अशी कोण आयकूंक जायना अशा प्रकारच्या आवय पर्यंत तेणी तेंच्यो गाळी घातल्यो परंतु मोदीन ह्या सगळ्यांक क्षमा केली। आता ह्याच्यात मोठेपणा कोण आयलो अर्थातच मोदी गेलो तसंच त्यांनी जर प्रशांताक मेळान जर ताका एक 4 गोष्टी जर सांगलेले बाबा अशें नासता राजकारणात अशें आसता राजकारणात दोनूय गोष्टी असतात जे असतात ते आयकून घेवचे असतात परंतु असं जर सांगलेलं तर त्याचो मोठेपणा आसलो पण त्यांनी आपलो जो मोठेपणा आसलो खूप मोठो त्यांनी घालयलो आसा ती खंयच्या तरी एका विशिष्ट खंयच्या तरी व्यासपीठाचेर ना कारण ह्या जाग्यार जे लोक जे आसात ते वेगवेगळ्या संघटनेतसून येयल्लेले आसात आणि त्या हेतून विशय एकच आसा की प्रशांत गावडे आणि ह्या प्रशांत गावडेक ज्या वेळा आमचे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी जो एक स्टेटमेंट दिलो की तो फटींग म्हटलो जो बघा ती अत्यंत चुकीचा एक माजी उपमुख्यमंत्री यांनी बरीचशी जर कामां जर केली असं जर म्हणता जाय जाल्यार एका सर्वसाधारण जर सामान्य कार्य करतो आणि त्या कार्यकर्त्याक जर अशा प्रकारचं जर त्यांनी वक्तव्य केला जाल्यार आमच्या ह्या कोरगांवच्या लोकांचा त्यांनी भावना त्यांनी दुखयलेल्या असतात आणि ह्याच्याबद्दल त्यांच्यानी माफी सुद्धा मागपाची असं त्यांनी जाहीर हे केलेलं आसा आणि त्याचोच एक भाग म्हणून आयज आम्ही सगळे त्याचे जे मित्रमंडळी असतात त्याचे भाव असतले त्याच्या गांवचे लोक जे असतले ते सगळे जमलेले असतात फक्त एका स्टेटमेंटा खातीरच। राजकारण हे वेगवेगळी गोष्टी असतले राजकारण एखाद्या संस्थेक निगडीत गेल्याच्या नंतर आरोप प्रत्यारोप असतलेच परंतु वैयक्तिक एखादा विषय तो चोर तो फटींग अशा प्रकारचे आरोप करप ज्या आरोपाक कांयच अर्थ ना अशा प्रकारचे आरोप करप ह्या चुकीचा आसा आणि त्याबद्दल त्याचो एक निषेध आणि ते जी काय गोष्ट केलेली आसा ती चुकीची आसा आणि ह्या दाखोवच्या खातीर आम्ही हे सगळे त्याचे जे मित्रमंडळी असतात ते जमलेले असतात सो तेणी अशा प्रकारचे सत्ता आपण भोगली आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारची कामां केली अशा प्रकारची ती जर ती परत ही वक्तव्य करून जर आमच्या कोरगांवातल्याक जर एखाद्याक आयज प्रशांताक म्हटला फाल्यां सगळें आनी कोणाक तरी म्हणटलो अशा गोष्टी त्यांनी करचे न्हय त्यांनी राजकारण करप अगदी व्यवस्थित कडेन करप दुसऱ्याचेर आरोप दुसऱ्याचेर टिका किंवा वाईट गोष्टी करून न करता आपण कसो बरो ह्या तू लोकांच्या मदीं वच तू तांकां सिद्ध करून दवर पण अशा प्रकारचं जो हे केला बघा तो अत्यंत चुकीचा आसा त्यांनी परत अशा प्रकारच्या गोष्टी करप ना। त्यांनी आमच्या कोरगांवच्या भावा असो कोरगांवकार आम्ही स्वाभिमानी कोरगांवकार कसे तर प्रशांत गावडेक त्यांनी फटींग म्हटलो
फटींग म्हणताना कसं म्हटलं की समीर साळगावकरांचे पोटले वाटले आणि माजऱ्या मतदारसंघात पोटले वाटले आणि त्यांनी फटयले. तू काय मी म्हणते तू काय वाटूंक ना आणि तुका काय त्यांनी फटोवंक ना. जर तू माझ्या भावांक जर कोरगांवकार माझ्या प्रशांताक जर तू फटींग म्हणतो जाल्यार ह्या शब्दाक आमी निशेध करता. आजचो विशय सगळ्यांक खबर आसा आनी सांगची गोश्ट म्हटल्यार प्रशांत हो म्हाजो म्हाका दिसता तुमच्या पयलींच्यान मी ताका वळखता. जाली 40 वर्सां 40-45 वर्सां मी ताका वळखता आनी थंयच्यान जें आमचें रिलेशन आसा तें आमी केव्हाच तोडूंक दिवना, हेचे फुडें तोडूंक दिवचो ना. आज एका गोश्टीक लागून ताका खूब वायट दिसला. ताका वायट दिसला, मी ताका कांय गोश्टी सांगले, पण ताका जर वायट दिसला जाल्यार ते आमी धरूं जाय की आमकांच तेणी म्हटलेले भशेन जाता. सो बाबू सारक्या मनशान असं करूंक जायना आसला. अशें कोणाक जर लागतात ते शब्द वापरप ना. तुका राजकारण करच्या प्रत्येक राजकारण हय सुद्दां खूब जाण राजकारणी आसतले, आमच्या सारके समाजकारण करतात. आमकां जास्त राजकारण लागना, पण एक माझ्या भावाक किंवा माझ्या एका मित्राक जर अशा गोष्टीन वायट दिसता ताका म्हाकाय वायट दिसता. ताका लागून मी बाबूचो निशेध करता. कडल्यान जाका खरें म्हणजे राजकारणात कशें उलोवपाचें आसता तें बऱ्यापैकी ज्ञान आसा. अशा मनशान आमच्या ह्या मित्राचेर जी चिखलफेक केली ताचो निशेध करपाक आमी हांगा जमल्यात. खरें म्हणजे राजकारणात चिखलफेक आसता, पण अजून गोंयची इलेक्शन डिक्लेअर जावंक ना किंवा पार्ट्यो बिर्ट्यो ज्यो कितें आसा तें कांय ठरोवंक ना अजून. आनी आदींच ही खंय तरी एक सुरवात करप कितें तरी आनी म्हणून कोणाक तरी टार्गेट करप. म्हणून कोरगांवांतल्या आमच्या मित्राक प्रशांत गावडेक हो टार्गेट केलो. हेचें खूब वायट दिसता. खरें म्हणजे कोरगांव हो एक मोठो गांव ह्या मतदारसंघातलो आनी खूब मोठें वोटींग ह्या आमच्या गांवांत आसा. आनी हो गांव जेणी जेणी सांबाळून दवरलो तोच राजकारणांत यशस्वी जाल्लो आसा. ताचे बाबून हे जे कितें वक्तव्य केलें हें बरोबर न्हय. म्हाका दिसता की हाच्या फुडें ताणें खूब काळजी घेवची. आयज ह्यांच्या ह्या म्हणजे आमचे कोरगांव वासियांच्या वतीन आयज हांगासर निशेध असो निशेध एका थंय जमलेले आसात आमचे तेचे मित्र मंडळी सगळे गांवचे लोक. आणि खरेंच एक वायट दिसता की एक डेप्युटी CM आपण 4 टर्म येयला 5 टर्म येयला ह्या मनशाक हे उतरां जी तेणी काडटा तो ती खरोखरच निशेध करण्यासारखी आहा. कारण का तू इलेक्शन हे राजकारण तू प्रामाणीकपणान कर. आमकांय खबर आसा तुजें राजकारण जालें काय तू पणजेन जर आमी समज कोणें गेलो असलो मतदार जाल्यार ताका तूं हांगा कित्याक गेलाय. त्या वक्ता तुजें तें जें गव्हर्मेंटाचे काय स्किमी आसतले काय आसतले ते तुज्या त्यांच्या बरोबर रावन तूं थंयसरच तूं ते निभावन घेता. आनी आमचो जर पेडणेकार एकटो थंय गेलो जायत जाल्यार ताका तूं परते विचारता की तो पेडण्यातून हांगा कित्याक गेला. आपूण येता मरे एका बेरेस्ताराक तुमकां मेळपाक. ही सगळी तुजी वक्तव्य आसात आनी त्याच वक्तव्यांसून हे एक निर्माण जाल्लें एक प्रशांत गावडे सारकेल्याक तूं म्हटलेलें हे राजकारण वेगळें. तूं कोणाक खंयच्या पार्टी कडल्यान वयता किंवा तूं खंयच्या पार्टी कडल्यान वयता ताका अजून बरोच टायम आसा. पण तूं जी ही विधानां करताय ती खरीच लोकांक आमच्या कोरगांववासियांक खूब वायट दिसता. कारण काय ही प्रॅक्टिकल तूं प्रत्यक्षान कोणाक तरी टार्गेट करून बोललेल्या भशेन बोलता. शक्यतो राजकारण तेणें प्रामाणीकपणान करचें. कारण काय कोरगांववासी जेंकां वयर काडूंक शकतात जाल्यार ते तांकां घराय धाडपाची तेंची ताकद आसा आनी हे तेंच्यांनी प्रत्येक वेळार दाखयल्लें आसा.